नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव श्रीमती संध्या पै हांणी बरयलेले दुश्टाले सहवासाचे फल म्हणले काणी सांगता. एक गांवांतू एक पारवो आनी कायलो एक रुपकारी तांगेले घोड करून आशिल्लींची. पारवेल स्वभावूच विंगडू, कायल्याल स्वभावूच विंगडू. पारवो खंपून खायना, कोणे दिल्ल्यारी मात्र खाता, एके निमगून खाता. कायळू तशने, तो कोणे चिरडोवान कसले हातान तो खाण घेवन भायर येल्यारी ते तांडून खाता. बायल मनशान हापळ ओडी सुकूत घाल्यारी ते खंपून खाता. अशीची तांकां स्वभावान तूं मेळामेळ नातली देखीनी तांणी मित्र जावन आशिल्लींची. एक दिवसू तांकां दोगांकय कसले खावच्या मेळना. तांकां दोगांकय भूक लागता. राखून बसताची कसं मेळटलें म्हणून. थोड्या वेळान एक मनीसू तशाण येता. तागेले माथ्यारी एक बुरकुळ्यां भर धंय आसता. तो ते धंयांक धांकू विसरला. ते धंय पळयतना दोगांले तोंडां उद्दां येता. तांणी राखून बसताची. पारवू राखून बसता कसल्या म्हळ्यारी तागेल्या निमगुया तो दितलो मागीर खावया म्हणून. कायळू राखून बसता कसल्या म्हळ्यारी केन्ना खंपून खावचें म्हणून. थोड्या वेळान त्या मनशाक चमकून चमकून पूर जाता. तो एक रुक्का मुळाक सावटाक ते बुरकूळ सकयल दवरून आड सरता. थोड्या वेळानची ताका एक न्हीद पडटा आनी तो गरके तोंड सुरू करता. तेन्ना कायलो सकयल वचून धंय खावची तयार करता. पारवू ताका सांगता, पळय खावं नाका, वायट बुद्धी ती खंपून खावची, राब थोडे वेळ राखून बस म्हूण सांगता. तेन्ना कायलो सांगता, म्हाका भूक तडसूक जायना, हांव खातलोची म्हणटनी तो सकयल येवन बुरकुळ्यान दुखून चोंची घालून धंय काडटा आनी सांगता, हा अमृतशेस, थंड थंड, तंपू तंपू, रुची रुचीची, तूं यो म्हूण सांगता. पारवो येना. कायलो खातर राबता. मागीर ताणें वयर येतना पारवो सांगता, आनी पुरो, तूं खेल्ली न्हू भरपूर म्हूण सांगता. तितली म्हणटना त्या मनशा जागोर जाता. तो बुरकुळो माथ्यार दवरून वपास चमको सुरू करता. दोगय जणी त्या बुरकुळ्या वयर वयर उपता 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 वताची. कायलो वपास चोंच मारू वतना ताका पारवो सांगता, तूं खेल्ला जाय जाल्यार तितलें आनीकय कसलें तशें वता आनी तुका पाय जातलें म्हूण सांगता. तेन्ना कायलो सांगता, तुका कांय धैर्य ना, तूं बिजुडो, ताजे खातीर तूं म्हाका अशें म्हणटा. येदे धैर्य घेवन तूं यो सकयल जाय जाल्यार खावच्याक म्हणून ताका छाळयता. म्हाका कांय पोट भरलेलें ना, हांव पोट भरताय खावतलोची. इतल्याकय हांव खावन तांणी तूं कितली धंय उणी जाता म्हूण ना हांव खाता म्हणटनी तो वता, खातर राबता, तो घेवन खाता, वयर उपता. त्या मनशा कळयना. थोड्या वेळान ते धंय विकचे जाग आयलो. मनीसू तो बुरकुळो सकयल दवरून पळयल्यारी बुरकुळ्यां भितर धंय उणें जालां. हें कशी म्हूण तो अशी सुत्तू वयर पळयतना रुपकारी दोनी पक्षी ताका दिसताची. कायल्याल चोंचेक वणटे चुन्न मारलेले वरी धंय लागून धवी जाल्ला चोंची. ताका कळटा हें कायल्यान बुरकुळ्या चोंच मारून धंय खाता आशिल्लो म्हणून. तो कोपान हें धंय कायल्यान चोंच मारलें धंय आनी कोणाकय विकूं जातवें म्हणून तो गुदुकून एक व्हड फातर काडटा आनी कायल्याल दिकान उडयता. कायलो भारी चुरक आशिल्लो न्हय. तो उबून वचून तो पेट्टू चुकोवन घेता. जाल्यार पारव्यान लेकय न्ही फातर येतले म्हणून ताका लागता तें. ताका दुखून तो सकयल पडटा पाप दुखीन वळवळटा. जाल्यार कायलो म्हगेल मित्र कश्टां पडलां म्हूण तांय पळयनाशी वत राबता. कायलो पारव्याक दुखी जाल्ली जाल्यार तो एक पाठ शिकता जिवनांतू. दुश्टाल सहवास केल्यार अपाय आजिने पाय चुकिले न्हय म्हूण ताका कळटा. अल्पजनाल सहवास केल्यार मर्याद उरची अपाय आसा. दुश्टाल सहवास केल्यार कश्टार खंडीत पडताची म्हणून एक व्हड पाठ शिकता तो पारवो.
चिरडोवानो अनेक बुधवारा अनेक नव काणयो उट्टू मेळया. नमस्कार.